कारापूरच्या मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाक लागून आडयल्ल्यो पारंपारीक पायवाटो उक्त्यो करपाचे प्रकल्प बांदकाम कंपनीन तयारी दाखयल्या। मात संबंधितांनी घातिल्ल्यो अटी कारापूरच्या लोकांक मान्य ना, देखून आंदोलन आनीकूय तापपाची शक्यताय आसा। मजगती प्रकल्प सुवातीचे शेनवारा थळावे पंचायतीन पळोवणी केली। कारापुरात जावपी मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाच्या वादाचेर उपाय काडपाक शुक्रारा दिवचलच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात एक महत्वपूर्ण बसका जाली। हे बसकेत कारापूर गावच्या पारंपारीक पायवाटेचो मुद्दो चर्चेक आयलो। बसकेत थारायल्या प्रमाण शेनवारा कारापूर पंचायतीन लोकांसयत प्रकल्प सुवातीची पळोवणी केली। दुसऱ्या वटेन थळाव्या लोकांनी प्रकल्पा आड सुरू केल्ले आंदोलन चालूच आसा। आयज आमचो कारापूर जो प्रोटेस्ट आसा तेजो 77th डे आयज 19 जून 2026 काल जी मिटींग जाली ती एकूच टॉपिकार आसलेली की जो आमी इनिशियल खूब पयलीं कंप्लेंट केल्लेल्यो ते ट्रेडिशनल पाथवे जी ब्लॉक केल्लेली आसा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा त्यांनी ते कन्स्ट्रक्शन करून कंपाऊंड वॉल करून ते ब्लॉक केले आसा। तेजी आमी इनिशियल खूब पयलीं कंप्लेंट केली ती ओपन करूंक जाय। जे हियरिंग्स आसले ते काल हितून एक गोष्ट पळोवंक गेली की जे आमकां नोटीस येयली लेटर ते आमकां ते लेटर असले 18 जून 2026 मिटींग दवरलेली 19 जून 2026 म्हणजे डेप्युटी कलेक्टराच्या कोर्ट रुमात। सो त्या मिटिंगेन हे आमी जे फायनल जे एग्रीमेंट जे जाले ते एग्रीमेंट अशें असले की त्यांचे कंपाऊंड वॉलान ऑलरेडी एप्रूव प्लॅनान 148 कंपाऊंड वॉल आसले। तितून ऑलरेडी 3 अश्यो वाट्यो आसल्यो ज्यो 10 मीटर 6 मीटरच्यो अश्यो वाट्यो आसल्यो त्यो तेंच्यांनी ओपन करून दवरूंक जाय आसल्यो। ज्यो इनिशियल इन्स्पेक्शनान त्यो ओपन नासल्यो त्यो आमी कन्वे केल्यो डेप्युटी कलेक्टराक आनी तेंचे जे डायरेक्टर आसले तेणी म्हटलें की ह्यो आमी वाट्यो तुमकां ओपन करून दिता, फाल्यां तुमी येवन पळया। त्यो आमी ओपन केल्लेल्यो आसतल्यो। तेज्या भायर 176 आमी सांगलें की 176 आमची एक वाट ओपन आसूंक जाय म्हणून सांगली। ती तेंच्यांनी सांगलां ओपन आसतली म्हणून, पण प्रेझेंटली अशें सिच्युएशन आसा की 176/1 ह्यातून जे तेंच्यांनी कन्स्ट्रक्शन केलो आसा कंपाऊंड वॉल तो इल्लिगल आसा। तेजे परमिशन तेंच्यांनी घेतलेलें ना। विलेजर्स आसा, फार्मर्स आसा, ते म्हणूंक लागले तुमकां आमी आयडेंटिटी कार्ड दिता म्हणूंक लागले। दिल्ली कॉन्कर्स गोवा हो खंय तरी खरो जाता कसो दिसता हांगासर। म्हणजे आमच्याच गोंयान आमच्याच गांवान आमच्याच जमनीन वयपाक आमकां आय कार्ड ते करून दितले की आमच्याच गांवान आमच्याच शेतान वयपाक आमकां आय कार्ड करचे पडटले। हे सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता हांव। सो पब्लीक एक्सेस रोडाक आय कार्ड कित्याक जाय आनी शेतकऱ्यांक आपल्या जमनीन वयपाक आय कार्ड कित्याक जाय हो सगळो प्रश्न सगळ्या गोंयकारांनी सरकाराक विचारूंक जाय। आज हमारा इंस्पेक्शन था अभिनंदन लोधा के उधर सर्वे नंबर 176/1 पर। जो उन्होंने अभी जो कंपाउंड वॉल बना है ना उसके लिए रेगुलाइज करने के लिए हमारे पास मांगा था, इसीलिए वो इंस्पेक्शन करने आए थे कि किधर किधर रास्ता छोड़ा है क्या नहीं। वो इंस्पेक्शन किया, अभी गांव वाले भी हमारे साथ में थे। अभी उसके प्रमाणिक जो भी सेक्रेटरी ना उसके बारे में रिपोर्ट देके ना आगे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। डिप्टी कलेक्टर में 4 रास्तों का इन्होंने एप्लीकेशन किया था शायद, उसकी वजह से उन्होंने बोला है कि इन्होंने भी जो लोधा वालों ने है ना उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। 3 ऑलरेडी उन्होंने ओपन किया है। चौथा जो है ना ऑर्डर आने के बाद में जिधर भी इनको चाहिए ना वो दिखा के वो भी ओपन कर देंगे, ऐसा बात हो गई है उधर। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।